नमस्कार. ताबाजी पाळकर जे मेणकुरे दुमाशाचे तलाठी आसा त्यांच्यानी काल डिचोली पोलीस स्टेशनात आपली कंप्लेंट रजिस्टर केला. त्या कंप्लेंटीन त्यांच्यानी म्हटलेलें आसा की संजय नाईक आणि अशोक नाईक हे दोगांनी जेन्ना आपण सायट इन्स्पेक्शन करपाक गेल्लो त्या सायट इन्स्पेक्शन करतना ह्या दोगांनी आपल्याक वायट उतरां दिवन मारहाण केली, त्याच बरोबर हेल्मेटान आपल्याक मारहाण अशा गजाली त्यांनी कंप्लेंटीन रजिस्टर केल्ल्या. ह्या रजिस्ट्रेशनच्या कंप्लेंटा उपरांत त्याच ताबडतोब दुसरे जे आहात जे संजय नाईक आणि अशोक नाईक त्यांचे सुद्दां अमर नाईक आणि रुपेश पालकर जे तलाठी आसा त्या तलाटीच्या अगेन्स्ट कंप्लेंट परत रजिस्टर केली. म्हणजे ह्या दोगांनी एकमेकाच्या विरुद्ध कंप्लेंट रजिस्टर केली आहे. मेळटा ते म्हायतीनुसार अशी आसा की ते तलाटी जे आहा पालकर ते सायड इन्स्पेक्शन करपा लागून कंप्लेंटाच्या उतराचे सायड इन्स्पेक्शन करपा लागून संजय नाईक आणि अशोक नाईक यांच्या घरा कडेन गेल्ले. ह्याच बरोबर वयताना तेंच्यांनी अशोक नाईक ह्या मनशा आपल्या वांगडा कंप्लेंट जालो त्याच्या वांगडा आपूण गेल्ले आणि ह्याच्या उपरांत तो हांगासर आपल्या जाग्यार इन्स्पेक्शन करताना पण जाय ह्या उतराचेर त्यांची बाचाबाची जाली. ह्याच बाचाबाचीसून त्यांचं प्रकरण हे सगळें समोर येयल्या. ह्या गजालीसून तथ्य जे आहा ते पुलीस आहा ती भिजुअलची तपास करीत आहात. मुद्दे कितें आसा आनी कितें ना हे गजाली पुलीस तपासतात. डिचोलीच्या पुलीस स्टेशनात दोगांनी एकमेकाच्या विरुद्ध तक्रार केल्ली आहा. ह्या हेतूसून जे कितें स्पश्ट जातलें तें तुमचे फुडें घेवन येतलें. फुडें खातीर जातलें.